मुझे बोल जेसीबी किसका है? जेसीबी किसका है? सागर। हाँ, कौन सागर? पात्राम का नाम क्या है? सागर। वही सागर। सागर है। यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, इसमें काम कर रहे थे। कौन सा काम? लेवल कर रहे थे। लेवल कर रहे थे, मिट्टी भर रहे थे। सर हो गया? मिट्टी भर नहीं रहे थे, वो साइड में गड्ढे के साइड में, हाँ, गड्ढे के साइड में डाल रहे थे। खेती में मिट्टी भर के लेवल कर रहे थे। कितने दिन से काम चालू है ये? अभी 11 बजे से आज ही चालू है? जी। लेकिन ये पूरा मिट्टी खेती में आज ही डाला है? अरे अभी इतना सा ही है, थोड़ा बहुत किया। अच्छा, हाँ, कब से काम चालू है? ओनर कौन है इसका? मेन ओनर ओनर वही है सागर। जेसीबी का ओनर है सागर की जगह का? सागर। जगह का ओनर या जेसीबी का ओनर? ये जगह का ओनर तो मेरे को मालूम नहीं। हाँ, तुझे किसने बोला है लेवल करने के लिए जगह? वही अभी आपके सामने गए, वही बोला कि आओ काम करना है। हाँ वो ओनर है, गया जो है वो ओनर है। ठीक आहे, तो पुरं हे खेती में अभी लेवलिंग कर रहे हैं. आम्ही पहिला पेडे हायवेचेर हांगासर तारीकडे सर्वीस रोडाकडे हांगासर एक इनलिगल हांगासर स्ट्रक्चर उबे केल्ले आहा आनी लँड फिलिंग जाता. हेजेर तुमकां कितें म्हणूंक जाय? पयले सुवातेर हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा, कारण मिडियान हो विशय प्रत्येकाक धरून दवरला. आनी तुमकां खबर आसतलें की 2 वर्सां पयलीं हांवें हेचेर कंप्लेंट दिल्लेली आनी ह्या जागेर आनी त्या सायडीक जाग्यार ओपन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तो क्वेश्चन आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिला. आनी डेप्युटी कलेक्टर केस तुमी पळयल्या जाल्यार केस आसा थंयसर आनी ती तेणी केसीचेर रिमार्क मारला की हांगा जे लँड फिलिंग जाला पळय ते रिस्टोर करचें म्हणून आनी ही कॉपी पुलिसेकूय दिल्या आनी बाकीचे यंत्रणा. पूण जाता कितें, जेन्ना अशी कंप्लेंट दिता पळय तेन्ना थंयसर खंय तरी व्हिडियोन मामलेदारान एक बेगा एक्सचेंज जाता दिसता म्हाका. कारण जेन्ना तुमी ऑर्डर काडल्या एका डेप्युटी कलेक्टरान की ही जागा इल्लिगली लँड फिलिंग जाल्या आनी त्या जागेर तुमी रिस्टोर करून सांगला, म्हणजे हेचेर फायन घातल्या. शोकॉज नोटीस काडली काय ना, तांकां अमकें दिवपाचें आहा ते मागीर रेट वाडटा तेंची आनी शोकॉज नोटीस ती खंय तरी खंयच्या बॅगा कोणाक उरता. पण हांव गव्हर्मेंटा कडेन सांगता, जे तुमी लँड तुमी म्हणटाले आमी वाचयतले आनी ते तुमची एसआयटी खंय गेली, यंत्रणा खंय, फ्लायींग स्क्वॉड खंय गेलो, कोण कंप्लेंट करता तेन्ना तुमी जागे जातले. आतां इतले माती भरली, ही कितल्या वर्सांच्यान चालू आसा, कंप्लेंटी दिवन दिवन आमी थकले हेका. आनी आयज तेंचे इतली मनमानी जाल्या की हेंच्यांनी इल्लिगल हांगा धंदो सुरू केला. थंय फाल्यां हॉटेलां बांदतले आनी कितें बांदतले, बिल्डिंगी काडटले आनी लुकसाण कोणाक जातलें. कारण तार नदीक तुमकां खबर आहा तें उदक फ्लो जायना आनी त्या खातीर ती घाण हें जाल्या थंयसर. आनी तार नदीक कनेक्टेड टू हांगा बांद एक आसा, तो बांद बंद केल्लो आसा. थंयच्यान हांगा एक व्हाळ आहा तो बांद बंद जाला. सो ती सगळें बंद जातले. उदक पावस पडलो उपरांत ते प्रत्येकाच्या घरांत येतले. मागीर म्हणटले बाड येयल्या हे येयल्या अशें जातलें. जेन्ना जेन्ना आमी कंप्लेनी दिवपाक वयता पळय तेन्ना हेंचे कितें म्हणटा ते हेंचो वॅल्यूम वाडटा, कळ्ळें. BJPकेन आनी बाकीच्यांनी लोकांनी कंप्लेंट दिल्या सो हेंची बॅगां वाडली. जे समज अमके पयशे घेतात ते डबल जाता, नाल्यार आमी तेंचे मोडून घेतले म्हणटा. आतां सांग, ही जे सिमीट घातला आनी एक दुदेवाची गजाल, केन्ना जेन्ना हायवे वयता पळय ही ऑथॉरिटी कितें करता, कारण तेंच्यांनी पळोवंक जाय. कारण हे जे उदक येता हांगा नाले आहात, हांगा स्मॉल बांद आसा, तो बांद ब्लॉक जातलो. तेच्या उपरांत जे पावस पडटले पळय तेन्ना त्या बांदाचेर बंद केला हेंच्यांनी आनी तो बांदाचें उदक सगळें गांवसाड्यान घुसतलें.